2 नोव्हेंबर हा ऑल सोल्स डे म्हणून साजरा केला जातो. ऑल सोल्स डे म्हणजेच आत्म्यांचा दिवस, पूर्वजांचा स्मरणोत्सव. या दिवसाला आत्मा दिन किंवा स्मरण दिन असंही म्हटलं जातं. ख्रिश्चन बांधव आजच्या दिवशी आपल्या पूर्वजांची आठवण म्हणून हा दिवस साजरा करतात. आजच्या दिवशी दफनभूमीमध्ये जाऊन आपल्या पूर्वजांच्या कबरीवर फुलं, अगरबत्ती, मेणबत्ती किंवा पणती लावून अभिवादन करतात. तसंच आवडीचा पदार्थ नैवेद्य म्हणून ठेवला जातो. या दिवशी पास्टर किंवा फादर उपस्थित राहून प्रार्थनाही करतात. तसंच सामूहिक प्रार्थनाही केली जाते. आम्ही पाळटाव जे आम्ही इंग्लिश भाशेंत म्हणटा ऑल सोल्स डे, म्हणजे सगळ्या संपलोल्या अंतरलोल्या भावां भयणी खातीर भेटयलोलो दीस. आनी त्या खातीर हो दीस आमी पाळटना करीत भाशेन आमी भेटयता पवित्र मिसाची भेट. आख्या पवित्र सोबेंत आख्या संवसारांत हो दीस आयज डे ऑफ द डिसीज्ड फेथफूल असो पाळचो म्हणून. आनी त्या खातीर पाद्रींक यादनिकांक परवानगी पुर्यान दिल्या 3 मिसां भेटोवपाक. आनी एक तांतले मीस करीत भाशेन आमी भेटयता सगल्या मेल्ल्या भाव भयणां खातीर. तांकां स्वर्गराज्यांत सूख मेळूंक पावूंक जालें ना, शकलें ना. त्या खातीर तांचे आत्मे नितळ निर्मळ जावंक आनी तांकां पूर्ण भोगसणें मेळोंक देवाचें पवित्र सोबेन तांच्या आत्म्याक मिसाची भेट भेटोवची म्हूण अशें थारायलेलें आसा. ऑल सोल्स डे हा दिवस इसवी सन 1200 वर्षापासून साजरा केला जातो. वास्तविक हा दिवस फ्रान्सच्या ख्रिश्चनांनी सुरू केला. मृतांच्या आत्म्याचा सन्मान करण्यासाठी या दिवसाला ऑल सोल्स डे म्हणून साजरं करण्यात आलं होतं. त्याची सुरुवात ही फार कमी प्रमाणात झाली होती, पण एका दशकातच हा दिवस जगभरात साजरा केला जाऊ लागला. दरवर्षी ख्रिश्चन बांधव ऑल सोल्स डे दिवशी दफनभूमीमध्ये गर्दी करतात. यंदाही पणजी शहरासह राज्यातल्या ख्रिश्चन दफनभूमीमध्ये ख्रिस्ती बांधवांनी गर्दी केली होती. दफनभूमीमध्ये जाऊन पूर्वजांच्या कबरी फुलांनी सजवून त्यांनी पूर्वजांना आज अभिवादन केलं. आयच्या दिसा 2 तारखेर हो मेल्ल्यांचो दीस पाळटना बावार्थ्यांनी जी येता पळय ते तांणी सिमितेरीन वचूंक जाता आनी थंयसर मागणें करूंक जाय मेल्ल्यां खातीर. ओके. आनी त्या उपरांत मागणें करून आय बिलीव म्हणजे सोत मानता हें आमी उचारूंक जाय. आनी अशें करून तांच्या आत्म्यांक मेळटा, मेल्ल्यांच्या आत्म्यांक मेळटा आमी कितें इंग्लीश भाशेन म्हणटा प्लॅनरी इंडल्जन्स. आनी एकूय उपाय आसा आनी तो म्हटल्यार 1 नोव्हेंबराचे ते 8 मेरेन बावार्थ्यां खातीर इगोर्जेंत वो कॉपेलांनी वचून मागणें करूंक जाता. आनी हें मागणें मेल्ल्यां खातीर, पुर्गोतोरींतल्या आत्म्यां खातीर. तर अशें आयज सकाळीं आमच्या इगोर्जांनी 3-4 मिसां जाल्या. सिमितेरीन हांगासर हांव उबो आसा थंयसरूय मेल्ल्यां खातीर, कित्याक ह्या जाग्यार जायते मेलेले पुल्लोले आसा, तांच्या आत्म्या खातीर मिसाची भेट भेटयल्या. म्हणटकच हे भाशेन आयचो समारोप पवित्र सोबेन पाळला. आमी देवाक आर्गां दिता आनी ह्या मेल्ल्या भाव भयणी खातीर प्रार्थना करता. तांकां देवान सास्ताचें सूख फावो करचें म्हूण आमी मागता. आपण मृत्यूला घाबरू नये, तसंच मृत्यूचा स्वीकार करावा, कारण मृत्यू ही अशी वेळ आहे जी अनंत काळाकडे नेते. असा विचार घेऊन हे बांधव आपल्या पूर्वजांना ऑल सोल्स डेच्या निमित्तानं अभिवादन करतात.